नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. जस्टिस व्ही.के. जाधव आयोगाचो SIT लँड ग्रॅबिंग रिपोर्ट मंत्रिमंडळान मानून घेतलो. ताचे शिफारशी प्रमाण बेकायदेशीर बळकायल्ल्यो जमनी परत घेतले. सरकारी जमनीचेरूय अतिक्रमणां जाल्यात, त्योय परत ताब्यात घेतले. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ बसके उपरांत उलयलो. दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांत ICU फॅसिलिटी. दोतोर नर्सी सध्या कॉन्ट्रॅक्टदार पद्दतीन. जस्टिस व्ही.के. जाधवान दिल्लो SIT लँड ग्रॅब रिपोर्ट मंत्रिमंडळान घेतलो. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. जस्टिस जाधवाचो जो रिपोर्ट सबमीट जाला तांच्या लक्षात आयल्या की लँड ग्रॅब ज्यो आसा पळय न्ही हातूंतल्यान 2-3 गजाली ज्यो नो मॅन लँड हांगासल्यो आयडेंटिफाय करून तांच्यांनी डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे फॉर्ज केल्या आनी ते डॉक्युमेंट फॉर्ज करून ह्यो जमनी विकल्या. आनी कारण आमचे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आर्कायव्ज आनी हेजे जे आसा पळय न्ही हे खूब नो मॅन लँड आसले. खातीर तेंच्यांनी सजेशन्स केला की त्यो परत घेवपा खातीर वेगवेगळी सजेशन्स तेंच्यांनी दिल्या. त्यो लँड परत घेवपाक शक्य आसा, त्यो लँड आमी परत घेतले. दुसरे कडेन त्याच बरोबर म्हणजे तेंचें सजेशन आहा की सगळे आर्किओलॉजीचे डॉक्युमेंट्स जे आहा, आर्कायव्सचे डॉक्युमेंट्स जे आसा हे आतां तेजी कस्टडी आनी तेजें स्कॅनिंग हे वन टायम जावचें हे तेंचे सजेशन्स आसात. वेगळ्यो गव्हर्मेंट लँड बरेच कडेन ज्यो आसा पळय न्ही ह्योय थोडे कडेन त्यो आमी जाता तितके बेगीन घेतले. लोक व्हेरीफाय करिनासर ज्यो लँड हे केल्या पळय न्हू लोकांनी आपले डॉक्युमेंट म्हणून सांगूनय बी दुसरे डॉक्युमेंट दाखोवन आसा त्यो लँड्स विकल्या. अशा पद्दतीची वेगवेगळी फ्रॉड ह्यो लँड कमिशन ऑफ इन्क्वायरी हांच्यांनी सजेस्ट केल्या. ती सगळी केल्या उपरांत तेजो एक दीस टोटल सिनॉप्सीस रिपोर्ट हो सगळ्या एकदां प्रेसा कडेन बी परत एकदां डिस्कस करता. आमी एकदां आमचो हे पुलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय येवपाचो आसा. खंयच्यो खंयच्यो हितुल्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो. ओके, हितूर आतां पर्यंत म्हाका दिसता 9 जाणांक अरेस्ट जाले. भितर एक 2-3 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटूय आशिल्ले. 5 ते 6 जाण हे वेगवेगळ्या केसींनी भितर इनवॉल्व आसले. बट 100% सगळ्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो. नो मॅन लँड आनी गव्हर्मेंट लँड आहा पळय न्हू ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. जेची कोणाची लँड दिसता ताका आपल्याक तेणी क्लेम करची. SITंतल्यान फ्री जावन ताजी लँड जी आसा पळय न्ही ती तेजी लँड तांकां मेळटली. दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी ICU फॅसिलिटी तशेंच थंय कॉन्ट्रॅक्टार दोतोर नर्सी घेतले. GMCतूय रिक्रुटमेंट. बाकीचे सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीत वेगवेगळे असिस्टंट प्रोफेसर हांकां भरती करता हांकां रिक्रूट करता ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस बिकॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. त्या खातीर तांकां परमिशन दिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. केंद्र सरकारच्यो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आनी सेंट्रल सेक्टर स्किमींचो ट्रॅक दवरून खासा सेल करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक खात्या सयत हो सेल आसतलो. 3 स्टाफ घेवन हो सेल केंद्राच्यो स्किमी DPR करून घेवप आनी मेळ्ळ्या स्किमींचे कामांचेर ट्रॅक दवरप म्हणून काम करतलो. केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो ट्रॅक करून गोंया खातीर ते मेळोवपाक खासा सेल तयार करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आनी सेंट्रल सेक्टर स्किमी खातीर खासा सेल. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक खात्या सकयल हो सेल काम करतलो. केंद्राचे येवजणे सोदून काडप सेलाचे काम आसतले. येवजणे खातीर DPR तयार करपाक खात्यांक मजत करप. केंद्रा कडच्यान DPRक मान्यताय मेळोवन दिवपाक आदार करप. येवजण्यो मेळ्ळ्या उपरांत ताची अंमलबजावणी जाता काय ना ती ट्रॅक करप. त्या येवजण्यांचे फंडाचे वापराचेर लक्ष दवरप सेलाची जबाबदारी आसतली. सेला खातीर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर 2 प्रोजेक्ट अधिकारी नेमतले. मंत्रिमंडळान हेर निर्णय घेतल्यात ते अशें. गोंयांत जाल्ले नॅशनल गेम्सा वेळार जिओ सिनेमाक डिजिटल ब्रॉडकास्ट पार्टनर म्हूण नॉमिनेशन तत्वाचेर काम दिल्ले. बुधवारा मंत्रिमंडळान तांचे 34 लाखांचे बिलांक मान्यताय दिल्या. उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत ICU विभागा खातीर कंत्राटाचेर 8 मेडिकल कन्सल्टंट, 10 मेडिकल ऑफिसर, 20 स्टाफ नर्स, 1 मेट्रन, 6 OT एनेस्थेशिया टेक्निशियन घेवपाक मान्यताय दिल्या. ह्युमन रिसोर्स महामंडळांतल्यान 10 मल्टीटास्किंग स्टाफ घेतले. सरकाराचे बंदखण विभागाची कुडका पंचायतीत आशिल्ले जमनीतली 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन खेळा खात्याक दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. ते सुवातेर कुडका बांबोळी तळावली वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड उबारतले. एप्रिल 2023 केंद्रीय घर मंत्री गोंयांत आयिल्लो तेन्ना दाबोळे ते फोंडे मेरेनचे रस्ते योग्य स्थितीत दवरपाक PWDन 3 कामां केल्ली. ताचेर 3 कोटी 20 लाख रुपयांचे खर्चाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या.
कोविड अरिश्टा वेळार IPBHP हॉस्पिटला खातीर घेतिल्ले 10,000 PPE किट, 4,000 N95 मास्कांचे 1,83,00,000 बिलाक मंजुरी दिल्या. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या स्टाफात आशिल्लो सल्लागाराचो पोस्ट रद्द केलो. त्या एका पोस्टाचे बदलाक मंत्र्याक एक प्रायव्हेट सेक्रेटरी आणि पर्सनल असिस्टंट हे 2 पोस्ट वाडून दिला. पाट्यार कामत टावरात ग्राउंड फ्लोरार आणि वयले 4 माळ्यांचेर आशिल्ली तांची रिकामी जागा सरकारान भाड्याक घेवची म्हूण एपॅस कम्प्युटराचो पात्रांव निलेश आमोणकरान सरकाराक प्रस्ताव दिल्लो. मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. सगळ्या जाग्यांचे मेळून म्हयन्याक 4 लाखांचेर भाडें पावता. सगळे जागे 5 वर्सां खातीर घेवपाचे थारला. डिसेंबर 2012 प्रधानमंत्री गोंयांत आयिल्लो तेन्ना PWDन केल्ले 1,02,00,000 कामाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मिरामार दर्यादेगेर ऑलिव्ह रॅडली समुद्री कासवान बुधवारा राती कडेन तांतयां घातली. 2 वर्सां पयलीं खंय मिरामार दर्यादेगेर समुद्री कासवान तांतयां घातिल्ली. दर्यादेगेर एकले कासव तांतयां घालतना पळयल्या. त्या उपरांत त्यांनी राना खात्याक कळयलें. राना खातें लक्ष दवरतले. पणजीतील पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जाणारा मिरामार समुद्र किनारा. या मिरामार समुद्र किनारी काल रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास एक कासव आलं आणि इथल्या स्थानिकांमध्ये एक चांगल्या प्रकारची एक भावना उत्पन्न झाली. कासव इथं आलं, कासवानं या ठिकाणी अंडी घातली आणि अंडी घातल्यानंतर फॉरेस्ट ऑफिसर्सना, वन अधिकाऱ्यांना त्याच्या संदर्भात कळवण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी इथे येऊन या ठिकाणची पाहणी केली. या ठिकाणची पाहणी केल्यानंतर या समुद्र किनाऱ्यावर त्या अंड्यांचं संवर्धन करणं शक्य नसल्यामुळे कासवाची अंडी ही या ठिकाणावरून जिथे कासवांचं संवर्धन केलं जातं, जिथे कासवांच्या अंड्यांचं संवर्धन केलं जातं त्या मांद्रे येथील समुद्रकिनारी किंवा मोर्जी येथील समुद्रकिनारी त्या अंड्यांना घेऊन जाण्यात आलं आहे. जे कासव प्रेमी आहेत किंवा पर्यावरण प्रेमी आहेत किंवा जे वन अधिकारी आहेत त्यांच्या माहितीनुसार कासव सर्वप्रथम या ठिकाणी म्हणजे ज्या ठिकाणी अंडी घालायची असतात त्या ठिकाणी येऊन काही दिवस पाहणी करतं. त्यानंतर समुद्राच्या पाण्यापासून जवळजवळ 100 ते 200 मीटर अंतरावरती किंवा 400 ते 500 मीटर अंतरावरती बाहेर येतं आणि त्या ठिकाणी अंडी घालण्यासाठी तो सुरुवात करतो. अंडी घालण्यासाठी समुद्राच्या त्या किनाऱ्याच्या रेतीमध्ये जवळजवळ 1 ते 1.5 फूट खोल तो खड्डा खोदतो आणि त्या खड्ड्यामध्ये तो अंडी घालतो. मग त्याच्यानंतर रेडियस तो क्रिएट करतो. 360 डिग्रीमध्ये त्या अंड्यांना चांगलं कव्हर करण्यासाठी 4ही बाजूंनी तो त्या अंड्यांना कव्हर करतो आणि त्या स्वतःच्या शरीराच्या माध्यमातून स्वतःच्या शरीराचा दाब देऊन त्या अंड्यांना चांगल्या पद्धतीनं झाकतो. जवळजवळ 80 ते 150 अंडी एका वेळेला हे कासव घालतं आणि ती त्या अंड्यांमधून पिल्ली बाहेर येण्यासाठी 55 ते 60 दिवसांचा कालावधी लागतो. ही संपूर्ण माहिती वन अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रुडंट मीडियासाठी ऋषिकेश सावंतसह शिरीष, पणजी. RG इंडिया गठबंधनाचो भाग न्ही. काँग्रेसीची मतां फोडपाक वावुरपी पक्षाचो आमी विचार करिना. एक वेळ काँग्रेसीची मतां फोडपाक भाजप RGPचो वापर करतले. काँग्रेस गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरे उलयलो. काँग्रेस गोंयचे 2 सिटां जिखतले अशें तो उलयलो. पण गोव्यात ऑलरेडी एक जो रिजनल पार्टी आहे त्यांनी आपले उमेदवार डिक्लेअर केलेले पण आहेत आणि RGP पार्टी जे आहेत किंवा रिजनल पार्टी त्यांचे पण ते असेंब्लीमध्ये युनायटेड इंडियामध्ये पण ते असेंब्लीमध्ये युनायटेड म्हणून दाखवतात. आपण त्याच्यामध्ये नाही म्हणाले जे काँग्रेस पक्षाची ओट काढण्याकरता, मत काढण्याकरता ज्यांचे प्रयत्न आहेत त्यांच्याबद्दल आम्ही विचार करण्याची गरज नाहीये. ते BJP वाले त्यांचा विचार करतील की यांच्यामुळे किती काँग्रेसचे वोट काढू शकतात आणि त्यांना किती महत्व द्यायचं ते BJP पार्टी. शिवसेनेचेर अधिकाराचेर उद्धव ठाकरे गटाक धपको. शिंदे गटूच खरी शिवसेना. महाराष्ट्राचो सभापती राहुल नार्वेकराचो अपात्रता याचिकेर निकाल. उद्धवाक शिंदेक पक्षांतल्यान काडपाचो अधिकार ना. 23 जानेर 2018 दिसा शिवसेनेची अंतर्गत वेंचणूक जावना तेन्ना उद्धव सांगता ती घटना वैध ना. शिवसेनेची 1999ची घटना वैध, सभापतीन स्पश्ट केलें. दोट्टी नागरिकत्वाचो इश्यू केंद्रा कडेन उलोवन सोडोवपाचो यत्न चल्ला, मुख्यमंत्री उलयलो. ग्लोबल गोय असोसिएशनाच्या कार्यावळीन आमदार कार्लोस आनी आदलो खासदार लुइझिनान दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो काडलो. सरकार ह्या इश्यूचेर उपाय काडूंक यत्न करता म्हणून NRI आयुक्तान ग्लोबल गोच्या वांगड्यांक सांगलें. If Pondicherry
can have dual citizenship. Why can't Goans have a dual citizenship? There was an understanding with the government of India and government of France that a citizen of India in Pondicherry is voting in India as well as voting in France. And I would appeal to the Honorable Chief Minister, the NRI Commissioner also. And in this context, we had taken a decision a few days back that we will move a resolution in the House to request the Government of Goa to forward this resolution to the Government of India for consideration of dual nationality, which will be in interest of people who have suffered this situation unwillingly, unknowingly, and fallen in this kind of what I call a trap, and thus lost their nationality, lost the citizenship of India. One of our Rajya Sabha members, Shri Sadanand Shettanawade, recently has raised this issue in the Parliament, and Honorable Chief Minister is also pursuing this issue on behalf of the government at the central level. Either dual citizenship, either surrendering of the passport, either the OCI card. There are different issues, but at present we are pursuing that with the Government of India. But definitely, for last 60 years, for last at least for the 40-50 years, no one has think. But now, the Simon, you have taken the leadership, and we, the government, is following this matter with the Government of India. हाजेर सोल्यूशन काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. उत्पलान 2017-20च्या वेंचणुकेत मेळचो पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशाची चॅलेंज. उत्पलान स्मार्ट सिटी वेल्यान बाबुशाचेर केल्ल्या आरोपाचेर मिडियान बाबुशाक गाठलो. आपुणूय हांगा टॉम डिक हॅरीक जाप दिवंक येवना म्हूण बाबुशाचो उत्पलाक टोमणो. उत्पल म्हणटा वखद जाय थंय लागलें. आता मुख्यमंत्री कितें करता तें म्हत्वाचें. पणजेचो आमदार अकार्यक्षम. पणजे स्मार्ट सिटीचे मॅस जाला. पुताक महापौराचे खुर्चेर बसून सामकीच वाड लायल्या म्हणून कांय दिसां पयलीं उत्पल मनोहर पर्रीकार पत्रकार परिशदेंत उलयल्लो. ताचेर आज मिडियान आमदार बाबुशाक विचारले. बाबुशान ताचेर उत्पलान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत मेळ म्हूण आव्हान दिलें. पळयात. Tom, Dick and Harry, I am not here to answer you. Tell me to come meet me in 2027. उत्पल म्हणटा वखद खंय लागूंक जाय थंय लागला. हयसो वखद खंय लागूंक जाय तें सारकें लागलें. आनी वखद जेन्ना बरें आसता तेन्ना जळटाय चड. सो बरें जळ्ळा अशें दिसता. हाज्या पलीकडे बाबुशाक हांव कॅर काडटा. हांवें 2022 इलेक्शन लढयलें सिंगल हँडेडली लोकांच्या सपोर्टान. तो कितें पडटा म्हाका फरक पडना. ताकाच लागून ना म्हाका दिसता खूब जाणांक लागला. कळ्ळें न्हय कोण कोण उलयत आसा नाजाल्यार करप्शनार आनी हें कितें चल्लां ताच्या म्हज्या फेवरान एक्चुली चड जाण उलोवपाक जाय आशिल्लें. तुका CM कितें स्टेप्स घेता आनी एक्चुअल ग्रावंडाचेर कितें जाता. कित्याक लोकांची खरी हें जाल्यार बिजनेस ओनर्स हांव पयलींच्यान उलयता आतांच न्ही. प्रुडंटा खातीर ओमकार फयारी आनी रुपेश रावत. स्मार्ट सिटीचें काम 31 मे पयलीं सोंपयता. स्वता कामात लक्ष घालता म्हूण पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता. 25 वर्सां पणजेची वाट लायली म्हणून आदल्या आमदाराच्या नांवान शबय. कसिनो हाडूंक वाट लायली अशेंय बाबूश म्हणटा. Most important thing here as far as the thing is concerned is smart city is the MD who was posted at that time, that Chaudhary. Now who has posted at MD at that time? Just find out that. These fellows who are talking, this Tom, Dick and Harry whom I'm mentioning who are talking, their father basically had proposed this. हेणी सगळें कितें केलेलें कर्मां केलेलें आहा तें आमी आयज भोगता. बिकॉज दॅट म्हळ्यार कन्सल्टंट तेणी अपॉयंट केल्लो. कंसल्टंट इज नॉट इवन ऑन द सायड. कोट्यांनी रुपया हाडले कंसल्टंट. सो देर इज नो वन हियर बेसिकली हांगा पाय ना माय ना थिंगा आतां पळोवपाक. नाव बेसिकली CM हॅज ब्रॉट इट इन ऑन अ ट्रॅक. And by 31st May, smart city work will be completed. एका केन्ना 25 वर्सां पाड घालेली पणजे सिटी तेंचे आमी आयज भोगता. We are trying to basically to create an infrastructure. हिंगा पूल बी बांदून गेले, पणजे सोडून गेले.
आमदार कोण पणजे आसलो तें खबर काड 25 वर्सां फाटीं पणजेचें कितें उदारगत केलेली आहा ती म्हाका सांगची नाका दाखोवची हो प्रोजेक्ट हांवें केला तो प्रोजेक्ट केला ते प्रोजेक्ट केले सगळे पणजे म्हणजे पाड घालून कॅजिनो घालून आय विल बी पर्सनली मॉनिटरिंग दीस जॉब नाव ऑन डे टू डे बेसीस and I will see by May 31st that the as far as the Panjim city is concerned, is cleared of all this mess. म्हयन्या भितर पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडप सुरू जुवारी मांडवी आनी शापोरा न्हंयचो NIA रिपोर्ट आयला मीन खात्याक AC मेळ्ळ्या उपरांत रेंव काडपाक मार्ग मेकळो मुख्यमंत्री उलयलो तेवटेन पारंपारीक रेंव ट्रान्सपोर्टाक परवाने दिवचे म्हूण पेडण्याचे रेंवकार आमदाराक मेळ्ळे तो इशू घेवन मुख्यमंत्र्याकडे जुवारी मांडवी आनी शापोरा न्हंयचो NIA रिपोर्ट आयला म्हयन्या भितर AC मेळटली ते उपरांत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक मार्ग मेकळो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो रेंव जी काडपाची आसा तेजी EC आतां डायरेक्टर ऑफ मायन्सान एप्लाय केली आमकां म्हयन्या भितर एनवायरमेंट क्लियरन्स जे डायरेक्टर मायन्सा कडल्यान मेळपा जाय ते डायरेक्टर मायन्साक एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळटले 3 रिवर जुवारी मांडवी शापोरा ह्या 3 रिवराचे जाल्यार 4थ्या रिवराचे एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणजे रिपोर्ट येवपाचो बाकी उरला एकदां मेळ्ळें काय ट्रेडिशनल पद्दतीन रेंव काडपाक गोंयकारांक सगळ्यांक परमिशन मेळटली जाता तितके बेगीन एका म्हयन्या भितर मेळपाक शकता गोंयची पारंपारीक रेंव ट्रान्सपोर्टेशन वेवसाय सुरू करचो मागणी घेवन पेडण्याचे रेंवकार आमदार प्रवीणाक मेळ्ळे प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान येवपी ट्रक आडोवपाची शिटकावणी महाराष्ट्रान तांकां पास ना एक्चुअली आनी हांगा येयले काय लिगली जाता म्हणटा ते चुकीची आहा ते आमचे जीत आमदार मांद्राचो आमदार आनी तो नितेश राणे येयलो न्ही तांकां तशें करप ना न्ही चुकीची गोश्ट जेन्ना तेंचे पास आहा तेन्ना ते ही पास दिवन ती हांगा गाडी घेवपाची आसता आमी हे मागणी घेवन येयल्ले आहा की आमची जी तेरेखोल न्हंय आहा ती अधिसूचित करची ताबडतोब आनी आमचे जो पारंपारीक रेती वेवसाय आहा जवळ जवळ हांव 40 ते 40 वर्सां पासून हांव सदांच पळयता की रेंव कशे रेंवे धंद्यांत लोक कशे आहा ते आनी आमचे जे जवळ जवळ 150 रेंवकार आहा ते सद्या उपासमारीच्या हेचेर आहा सगळे तेंचे बंद जाल्ले आहा आमदार प्रवीण थळाव्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो विशय बेगीन सुटावो करचो म्हूण मागणी 2 म्हयन्या भितर रेंव कायदेशीर करपाचे मुख्यमंत्र्यान उतर दिला म्हूण प्रवीण सांगता सीएमान सांगलां कितें जाता तितले बेगीन जे पळय रेल्वेचो कितें प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करचो सीएमान जालो आफ्टर 1 मंथ तुमचे ते प्रॉब्लम कितें आहा ते सॉल्व करता कित्याक आफ्टर 1 मंथ लिगलायज करून दिता मजा कळ्ळें ताका लागून आतां सीएमान हांकां सगळ्यांक सांगलेलें आहा पण जाता तितले बेगीन सीएमान म्हाका दिसता हितून भर घालपाची खूब गरज आहा फाल्यां कितें वाद जावंक जायना कित्याक महाराष्ट्राचे हांगा गाडयो येवन आनी आमचो बिझनस आमी घरा बसून हें चलचें ना प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी मकबूल माळगीमणी महाराष्ट्रासान गोंयान रेंव घेवन येवपी ट्रक पत्रादेवी चेकपोस्टार सारके तपासतात काय नात ते पळोवपाक पेडण्याचे रेंवकार एकठांय बुधवारा आमदार प्रवीणाक घेवन रेंवकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे उपरांत महाराष्ट्रा सावन येवपी ट्रक कायदेशीर काय बेकायदेशीरपणान घुसतात ताची खात्री करपाक रेंवकार चेकपोस्टार पावले मात रेल्वेचो एकूय ट्रक आयलो ना खुबशे ट्रक विना परवाना म्हणजे पास नासतना सर्रास वयता आनी एकीकडे आमची जवळ जवळ 1 म्हयनो रेंव आमची इल्लिगल आसल्या कारणान लिगलायज जावंक नासल्या कारणान बंद आहा आनी महाराष्ट्रासून इल्लिगल अशे 150 ते 200 ट्रक ह्या सायटीन अशे वयता एक्चुअली तेंचे म्हणणें वेगळेंच आसा तेंचे कडेन अपुरो स्टाफ आसा चेक करपाक आनी हांगा तांकां तेंचे कोण ट्रक येता पळय ते कांय रिकॉर्ड्सूय मेंटेन करिना एकदम बाप आसा की तेजेर कंट्रोलूच ना ते कितें म्हणटा की जे थोड्यो गाडयो आसा पळय ते फास्ट वयता आडोवंक शकना म्हणटा ते सो ते नायलाज आहा तेंचो सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांकां स्टाफ प्रोवायड करचो दोगांयकूय की आयज ही परिस्थिती गोंयभर उस्पाल्या की आमचे सादो मनीस सामान्य लोक जी आमची गोंयची रेंव 1000 मेळटाली सामान्य लोकांक आयज ती 2.5-3 हजारान सामान्य लोक ती महाराष्ट्राची लोक घेता रोडोन आपले साठयल्ले जे घर बांदपाक ते तांकां दुखद घटना आसा
1558 बाबरान अयोध्येत रामाच्या जन्मस्थानाचेर बांदिल्ले बाबरी मस्जिदीच्या अध्यायाक 565 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताच्या आराध्य दैवताच्या जन्मस्थानाचेर मुक्तीलढ्यात 1885 पहिली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येत सुवात. 1986 पुजेक मेळ्ळे. 2010 2/3 जमीन आणि निमणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येच्या लोकचळवळीत उबी करपी करसेवकांचे कारसेवक जाले. 9 दीस सुवातेर हजारांनी कारसेवकांनी घेतिल्ल्या घरा संसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांनी एक अनुभव स्वताच्या तोंडान मुखार हाडले. खासा सिरीज. गोंयासावन कारसेवकांचो मुखेली म्हूण दामोदर नायक गेल्लो. जो मेरेन गुंबज पडना तो मेरेन दाढी काडचो ना म्हूण ताणें खंय सोपूत घेतिल्लो. शरयू नदी स्नान आटोपले नंतर आमी सगळे ते 1-2 किलोमिटरचे रांगेक रावले. सगळे लायन आशिल्ली रामलालाच्या दर्शनाक. आनी ती लायन सोंपता आमी आमचे दर्शनाचे वेळ आयले त्या बरोबर आमी सगळ्यांनी दर्शन घेतलें रामलालाचें. आनी हांव थंय शपथबद्ध जालो, म्हणजे पण केलो हांवें की हो जो तुज्या वयर जो गुंबज आसा तो पाडल्या शिवाय हांव म्हाजी दाढी काडपाचें ना. सबंद आयुश्यभर हो पण केलो थंय. आनी तो पण करून आमी मागीर कशें परतले तें तुमकां सांगलें. आमी येवपाची हें सगळें सांगलें. गोंयाक परतलो. मागीर हाज्या पयलीं म्हाजे लग्नाची तयारी चलताली 92 सालाक. 92 सालाक म्हणजे 92 सालाक. आनी 90 सालाच्यानूच चालू आशिल्ली ती. पूण हांवें ती लग्नाक हें करून आदी लग्न कोंडाणेचें अशें म्हणटा जें आसा पळय हितून तसो हो आमकां विशय येयल्लो. लग्नाचो विशयच विसरून गेल्लो सगळें तो नात म्हणून. आनी मागीर 92 सालाक मे म्हयन्याक म्हाजें लग्न जालें. 92 सालाक आनी 13 मेक. आनी ही घटना 6 डिसेंबराक गेल्ली गुंबज ओडोवपाची पाडलो तो. ही घटना जाल्या त्या बरोबर हांवें मागीर 5-6 म्हयने गेल्ले न्ही ते जवळ जवळ. जाल्यार 2-2.5 वर्सां ती दाढी म्हाजी अशी जाली. आनी ते दाढये निशीत हांव भोवल्यार उबो जाल्लो लग्न जाल्लो. आनी कित्येक जाण सांगताले म्हाका ना ती दाढी तुजी काड दाढी हें कर इतले उपयोग ना तुजी. म्हणजे ताका कट बी करून ते हें बी केल्लें न्ही. म्हणजे वेवस्थीत कट करून बाबा ती हें केलें आसा तशीच कशीच वेडी वांकडी कितें जालां तशेंच. म्हणजे जंगल कशें वाडटा तशें आशिल्लें ती सगळी कितें हय त्या प्रकारची दाढी आशिल्ली. आनी गुंबज ओडयलो ते दिसा 6 डिसेंबर 1992. आनी गुंबज ओडयले नंतर म्हाजी दाढी काडपाचो प्रस्न ती दाढी साफ करपाची. हांवें बरी दाढी बी बरी सुळसुळीत केली. आनी घरा कडेन गेलो. घरा कडेन गेल्यार हांव आनी पत्नी म्हाजी बिराट ते साखळी. आनी दाराक उबो रावलो. आनी टॅक करून भितर सरलो. भितर सरल्या बरोबर ही चक्करूच पडली. आनी वोज पडले दाढीची संवय आशिल्ली ती एकदम चक्कर येवन पडली. म्हणजे असो एक इन्सिडेंट तो याद व्हरपा सारको कितें. आनी मागीर तिका खबर आसलें दाढी वाडल्या आनी तो गुंबज ओडून अशें जालां तें तिका खबर नाशिल्लें न्ही. म्हणून ती मातशें एक धक्का तिका बसला आनी एकदम प्रेशर येवन ती पडली. त्या बरोबर ती एक म्हाका आठवण म्हाजी सतत उरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.